सगळ्यांक नमस्कार. आयज हांगा आमी सावरदाट म्हणटा ते गांवांत उबे आसा. आयज तर तुमी पळयले की ह्या सावरदाट गांवांत कमीत कमी एक 70 ते 80 घरां आसा. आणि हे जे लोक आहा चडशे धनगर समाज लोक आसा आणि ह्या समाजाचे लोक गेले कित्येक वर्सां हांगा स्थायीक आसा. आणि तेंची जी मेन जर तुम्ही तेंचे काम पळयलें जाल्यार कोणाचे गायी आसा, बोकडां आसा आणि हे कष्ट करून ह्या लोकांचे जे घर आहा ते चलता. पण आयज जर तुम्ही पळयले जे बेजीक नेसेसिटी म्हणटा म्हणजे लायट म्हणा, पाणी म्हणा, हे सरकारान प्रत्येकाक दिवपाक जाय आणि हे कंपल्सरी आहा की सरकारान लोकां खातीर हे पावोवपाक जाय. पण आयज गेली कित्येक वर्सां हे जे लोक जे त्रास भोगता हेंचेर कोणाचोच लक्ष ना. आयज तुम्ही पळयले आयज सादे आमच्या बिचोले एरियेन हे सावरदाटो गांव आसा. ह्या गांवांत सादे आयज लोकांक पिवपाचें उदक मेळना. गेले कित्येक वर्सां ही जी एरिया आसा कोणाक एक वर हे सायड रस्त्याच्या ह्या सायडीच्या लोकांक एक वर उदक येता, कोणाक रस्त्याच्या त्या सायडीन लोकांक एक वर येता उदक, 2 वरां उदक येता. हे कित्याक लागून हेचो एक मोठो क्वेश्चन मार्क म्हणटा पळय तसो आसा. आयज तुम्ही पळयले जाल्यार साळांतल्यान न्हंयतल्यान जे आयज नॉर्थाक उदक वयता ते मेजॉरिटी उदक हे हांगाच्यानच वयता. आणि आयज लागींच हांगा धरण आसा. अशें आसतना हे जे गांव आसा हे उदकाक लागून इतके त्रास जे लोकांक जाल्या हेचेर गोंयच्या सीएमान लक्ष दिवपाची गरज आहा. PWD मिनिस्टरान, WRD मिनिस्टरान हेंचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा. कित्याक आयज जर तुम्ही बिचोलेन पळयलें जाल्यार वाली कोण ना. प्रत्येक गोष्ट सामान्य लोकांक जे कितें जाय ते आयज मेळों शकना. आयज तुम्ही पळयले जाल्यार गेल्या इलेक्शनाच्या पयलीं हे तुम्ही फाटल्यान पळयता हांगा रॉ वॉटर तांकां दिता म्हण सांगलेली एक लायन आसा हांगा डॅमाची जी लायन वयता ती. आणि इलेक्शनाच्या पयलीं हांगा सगळे सामान पायपां स्वता आमी पळयले. आमी जेन्ना हांगा कॅम्पेनिंग करताले आमी पळयलें पायपां बिपां भरपूर हाडून दवरलेली हांगा लोकांक खणोनूय दवरला. पण जेन्ना इलेक्शन जालें, रिजल्ट जाले, सोमते दुसरे दिसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ते सामानूय भरले, पायपाय भरली. हे कोणाच्या आदेशार त्यांनी हे काम चालू केलेले, कोणाच्या आदेशा वयल्यान ही पायपां भरून येली, हे ते मिनिस्टरान, WRDच्या ऑफिसरान हेंच्यांनी हेचेर जाप दिवपाची गरज आसा. आणि हांव सीएमाक सांगता की अशा रितीने अशा पद्दतीन जे लोकांची जी फसवणूक जाता, अशा पद्दतीन लोकांकडे जे फटिंगपणां उलयल्ली वयता हे खंय तरी चुकीचे आसा. आणि हेच्या खातीर प्रत्येक जाणांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा. आणि हांव सीएमाकडे मागता की जे हे आमचे ग्रामीण भाग आसा आयज तुम्ही जे साधे उदक जाय हे उदक 24 वरां उदक हे लोकांक येवपाक जाय ही आमची मागणी आसा. आणि गेली कित्येक वर्सां ही आमी मागणी करता. तुमकां सगळ्या रिपोर्टर भावांक खबर आसतले हो जो आता प्लांट जाता हो प्लांट तेन्ना माननीय मुख्यमंत्री पर्रीकर आसले तेन्ना हे बिचोले डिक्लेअर केल्ले. तुम्ही त्याचे साक्षी आसात. कित्याक तर तेन्ना आमी मोर्चा आयल्लो की साळान उदक येयनासले आणि तेन्ना पर्रीकरान तेन्ना उतर दिल्ले की साळान 5 MLD प्लांट कन्फर्म म्हणून बिचोले अनाउन्स केल्ले. आणि तो प्लांट जो साळान जांगना शेवटी तो आता हांगा जालो. पण आयज पर्यंत मेन जे जर आयज उदक जर लोकां खातीर पावयतलो जाल्यार मेन हे जे ऑफिसर आहात तांकां हांव सांगता आनी सीएमाक जे लायनी घातलेल्या पायपिंगाचे लायनी जे घातल्या ते 35-40 वर्सां पयलींचे. आणि ते लायनीची जी सायज आसा ती सायज जेन्ना गांव आसले पळय जेन्ना 100 घरां 200 घरां पण आयज तितल्या 30 वर्सांनी 35 वर्सांनी कितलोसो गांव जो आसा प्रत्येक गांव कितल्या पटीने वाडला. आणि हेचेर मेन विचार करपाची गरज आहा. कित्याक जो पर्यंत ती पायपलायन जेन्ना चेंज जायना तो पर्यंत हेंच्यांनी प्लांट घालूं किंवा टाकी बांदूं हे शक्यच ना. 24 वरां 12 वरां लोकांक उदक मेळपाची शक्यताच ना. कित्याक मेन हेचेर स्टडी जावपाक जाय. आणि आमी डिमांड करता आणि आमी सीएमाकय सांगता की बिचोले परत हांव सांगता सीएमाक विनंती करता की बिचोले लक्ष घालपाची सीएमाक गरज आहा. कित्याक हांगा जे चल्ला एक व्हडलो जो मुद्दो आसा. आयज जर आमी जेन्ना भोंवता खंयच्या ऑफिसान वयता डिपार्टमेंट आयज बिचोले अशी परिस्थिती आणि हे हांव सीएमाक आयकचे आवर्जून सांगता सगळ्या मिनिस्टरांनी आयकचे. बिचोले आयज अशी परिस्थिती आहा जर तुम्ही WRD धरली, तुम्ही PWD धरली, मामलेदाराची डिपार्टमेंट धरली, डेप्युटी डायरेक्टरची डिपार्टमेंट जी मेन डिपार्टमेंट आहा जी लोकां खातीर काम करता आयज हे डिपार्टमेंटाचे ऑफिस लोकां खातीर काम करूं शकना. अशी परिस्थिती आहा की ह्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक आपण गाळी मारले वयता, तांकां गेट आउट केले वयता, तांकां अशा पद्दतीचे शब्द उच्चारले वयता की ते आयज सगळे जे बिचोलचे ऑफिसर एक भयभीत जाल्ले आसा. ते खंयचेच काम करूंक स्वता जेंची जी नॉलेज आसा
एक जेई हा एई हा एक त्यांना सरकारान नेमल्या की ते एक त्यांच्याकडे एक नॉलेज हा, त्यांच्याकडे एक डिग्री हा, त्यांची जी विचारधारा किंवा त्यांचे जे नॉलेज आहे त्याप्रमाणे ते काम करतात. पण त्यांचे नॉलेज त्यांचे जो एक्सपिरियन्स हा हो आयज ह्या बिचोलेन हेंका करपाक दिना, कोण दिना हे ते सगळ्यांक लोकांक खबर असा. पण हे दुर्दैव असा या सरकाराचे की आयज सीएमान हेचेर जर लक्ष घालूंक ना जाल्यार बिचोलेची कितें दुर्दशा जातली हे सगळ्या लोकांक खबर हा. आणि अशें जावचें न्हू की जे ऑफिसर हा फाल्यां सकाळी जर एका प्रेशरान जर खंयच्या ऑफिसरान आपले जिवाचे वायट बरे केले जाल्यार म्हाका दिसता हे खरेंच गोंयचे दुर्दैव जातले. आणि हांव सीएमा कडेन हात जोडून मागता की बिचोलेचे जे ऑफिसर हा सगळे बरे ऑफिसर हा, त्यांच्याकडे त्यांच्यानी संवाद करतो सीएमान. नाल्यार आयज खंय तरी ते अशा परिस्थितीन मेंटल स्ट्रेस आणि अशा परिस्थितीन आयजचे ऑफिसर आसा तांकां इतलो दबाव घातलो आसा की आपण म्हणटा तेच करपाचे. ह्या परिस्थितीन ते आयज बिचोलचे सगळे ऑफिसर वावरता. तेन्ना सीएमान हेचेर लक्ष घालचे आणि ज्या ऑफिसरांक जो ट्रेस येयला तेंचेर खंय तेंचे बरे वायट जावचे न्हू. हे ऑफिसर आमच्या सगळ्या लोकां खातीर जनते खातीर रात दीस वावरता. तांकां हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा, ते बरे काम करता. पण आयज बिचोले परिस्थिती जाल्या की तांकां काम करपाक त्यांची जी हे आहा त्यांच्या सरकारान जो तांकां ताबो दिला त्या पद्दतीन तांकां ते वागपाक मेळना, काम करपाक मेळना. कोणाचो तरी दबाव आसा, ते दबावा खाली आसा. आणि हो दबाव जो तेंचो आसा हो सीएमान काडचो, नाल्यार खंय तरी ते बरे वायट करू शकता. तेंची फॅमिली आहा. तेन्ना सीएमा कडेन परत मागता की हे जे सादे जे नेसेसिटी आहा ते तरी लोकांक दिया. तुम्ही 2 वरां एक हे गोंयचे दुर्दैव, आमचे बिचोलकारांचे दुर्दैव की आज आमच्या हांगाचे पाणी वयता. पण आमकां हांगा ह्या लोकांक जे सामान्य लोक हा ते आज दीस रात हांगा मेहनत करता, गायी पोसतात, तांकां आयज पाणी मेळना. साध्या जनावरांक पिवपाक आयज पाणी मेळना जाल्यार लोकांक कितें मेळटले. हे आमचे खरेंच दुर्दैव आज बिचोलचे. 2 दीस नासता, 4 दीस आसता, 5 दीस नासता अशें जाता. सदी सारकें नासता पाणी. गोरवां आहा तुमची? हो ही काय गोरवांचे हाल जाता, धरणार व्हरता पडून पाणी नावना. धरणार व्हरता? हो आनी काय करतलो, हाल जाता न्हू तेंचे. कितले दीस जाले आता? 4-5 दीस जाले. 4-5 दीस काय 4-5 महिने? ना 4-5 महिने सदीच येईना. महिन्यासून 4 दीस येता, 8 दीस ना. सदीच ना, बंद शाब ना. हां हां. हो जो आमच्या सावरदार धनगराडान जो विशय आसलो उदकाचो त्या विशया बद्दल आमी आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां निवेदन दिवपाक येयल्ले आनी आमी तांकां निवेदन दिलां आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां की ते PCन व्हरून सबमीट कर म्हणून आनी आपूण त्या विशयाचेर लक्ष घालून तुमचो धनगर समाजाचो जो प्रश्न आसा उदकाचो तो प्रश्न आपूण सॉल्व करतलो अशें तेणी आमकां आयज हांगा सांगलें.